आयज पर्तेकाळ म्हणटा आयज कार्यक्रम कितें अशें आसलो आयज दिसा आज आमच्या अयोध्येक रामाच्या मुर्तीची प्रतिश्ठापना जाली आणि आज हांगा पर्तगाळी सध्या स्वामी हांगा नात म्हण आमी 5 ते 7 हो आमी हांगा प्रोग्राम दवरिलो बायलांचे काही भजन रामनामाचो जप घोषणा आणि दिपोत्सव हो जो प्रोग्राम आमी दवरिलो तो लोलये पैंगीण आणि काणकोणचे सगळे लोक येवन बरे तरेन हो साजरो केलो हाजे बद्दल सगळ्यांचे हांव अभिनंदन. जय श्रीराम. 5 शेकडे लढलो रणांगण व्यर्थ न गेले हे बलिदान. साकेत नगरी सुंदर धाम राम प्रभूचे मंगल नाम. हे भव्य दिव्य नव्य असे मंदिर अयोध्येक निर्माण जाला आणि प्रत्येक घराघरांक मंदिरांक हर्षोल्लासान हो कार्यक्रम साजरो जाला. आमची काणकोणाकूय हो कार्यक्रम साजरो जाला. हे श्रीराम मंदिर प्रति अयोध्या म्हणून मानली जाता आणि श्रीमद आमचे विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजाच्या कृपा आशिर्वादान हो कार्यक्रम तांच्या अनुमतीन हांगा जालो. हांगा आमी रामरक्षा हनुमान चालिसा आणि सगळी जे पळय श्रीरामाचो जप आणि भजन असे कार्यक्रम केले. हांव सगळी रामभक्तांक तांचे आभार मानता आणि ह्या मठाचे मठाधिपतीन हो भव्य दिव्य असो सुरेख असो कार्यक्रम आमकां संपन्न करपा बद्दल दिल्ली बद्दल हांव मठ संकुलाचे सगळ्याचे मठाधिपतीचेय बी हांव नम्रपणे सादर तांकां प्रणाम करता. जय श्रीराम. जय श्रीराम. श्रीरामाची प्राणप्रतिष्ठा आज जाल्या. प्रत्येकाच्या जिवनाक राम येवं. राम जितलो सादो सोंपो तितलोच कठीण आसा. कित्याक आमी जर आमगेल्या जिवनाक रामाले आदर्श थोडी सुद्दां एक सुद्दां जर पाळूं जायत तर आमगे जिवन सार्थ जातलें. तें जावूं दी आनी सगळ्या जिवनाक रामाचो थोडो तरी अंश येवूं दी आनी तातूंतल्यान आमगेली हिंदू समाज राष्ट्र हें ताजी भरभराट जावं अशी ह्या शुभ दिनाची हांव मागतां. आनी जय श्रीराम म्हण 2 शब्द सोंपयता. समस्त गोमंतकियांचो श्रद्धास्थान अशें पर्तगाळचें श्रीराम मंदिर आयज अयोध्येक प्राणप्रतिश्ठा संपन्न जाल्लें आसा. त्या निमित्यान आनंदोत्सव साजरो करपा खातीर आमी भक्त हांगा मंदिरांत जमल्यात. ह्या कार्यक्रमाक हो कार्यक्रम आयोजीत करपाक आमचे स्वामीजी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद स्वामीजी हांचे आशिर्वादान हांच्या मान्यतेन हो कार्यक्रम केलो. आयज हांगा जागेची अडचण आसतना सुद्दां अनेक भावीक हांगा येवन तांणी देवाची सेवा केली. भजन म्हटलें रामरक्षा आनी दिपोत्सव साजरो केलो. आनीक जी आयज प्राणप्रतिश्ठा अयोध्येत जाल्या आयज देशभर राममय वातावरण जाल्लें आसा आनी आयज काणकोण तशेंच संपूर्ण गोंय राममय जाल्लें आसा. आनीक प्रत्येकट्याच्या घरांत प्रत्येकट्याच्या मनात आज रामाचो सहवास आसा. आनीक सगळ्यांचेर कृपादृश्टी श्रीरामाची आसची आनी आमच्या सगळ्या भक्तगणांचे जे कितें इच्छा मनोकामना आसा त्यो पूर्ण करच्यो अशें देवा लागीं मागता. जय श्रीराम. आमी हांगा लोकांक सामावून घेवंक शकले ना म्हणजे स्वाम्यांचोय तसो आदेश आशिल्लो चड गर्दी करनयो कारण थोडेशे बांदकाम चालू आशिल्लें थोडेशे धोकादायकय अशें हें आसा. कशें कितेंय अनर्थ घडनयो म्हणून स्वाम्यांनी जे आदेश दिल्लो ताजें आमी पालन करून कमीत कमी लोकांनी हांगा जमचें एक अशें आव्हान केलें आनी ताजे नुसार जवळपास 300 लोक हांगा जमले. शिस्तबद्ध रित्या हो कार्यक्रम जालो आनी बरो सुंदरसो दिपोत्सव जालो. जय श्रीराम. पयलीं म्हणजे काणकोणच्या तशेंच गोंयभराच्या भारतभराच्या सगळ्या लोकांक राम आमच्या आज अयोध्येक टेम्पल 500 वर्सांनी कंप्लीट जाला ताचे बरोबर परबीं. तशेंच आज आमी काणकोणचे लोक युवा प्रत्येक जाण आमचे हांगा गोकर्ण मठां येवन गोकर्ण पर्तगाळी मठांक येवन एक मोठो उत्सव साजरो केला. आमी रामरक्षा रामपठण रामनाम जप तशेंच भव्य आमचो दिपोत्सव केला. जशें भाऊन म्हणली आसा राम जितले नांव जितलें सोंपें तितलेंच तांचे स्वभावान म्हळ्यार ओवरऑल तांची कितली महान किर्ती तशेंच तांचो एक बारीकसो वंश आमगे प्रत्येक भुरग्यां भितर प्रत्येक मनशां भितर तांचो येवचो अशें हांव रामदेवा कडेन मागतां. जय श्रीराम. दिपोत्सव तुमी केला. तुमी कितले पणटी सुमार लायला तुमी हांगा? मोर देन अरावंड 300-350च्या वयर परती जाल्ले आसात आनी जवळ जवळ लोक ना म्हणपाक गेल्यार 250-300 हांगा लोक जाल्ले आसात. त्याच प्रमाणे थोडे लोक आमी काणकोण एक भव्य दिंडी केल्ली थंय ना म्हणपाक गेल्यार 2-2.5 हजार लोक जाल्ले
तशेंच प्रत्येक काणकोणच्या प्रत्येक देवळांनी जितले देवळांनी आसात एक रॅली जावं दिंडी जावं बारीक उत्सव रामनाम जप रामरक्षा वेगवेगळे तरेन रामनामाचे आमी जपन केल्ले आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.